सत्तरीतल्या भुईपाल गांवांत हांव आसा, ज्या जाग्याचेर काल आमच्या उडपीचे पुरातत्वशास्त्रज्ञ टी मुरुगेशी हांकां एक मेगालिथीक डॉलमेन जे आसा ते मेळ्ळेले आसा. हे मेगालिथीक डॉलमेन म्हणजे महापाषाण युगातल्या मनशांचे थडगे. एखाद्या व्यक्तीचे मरण येयल्या उपरांत तेका दफन किंवा दहन केल्या उपरांत त्याचे अवशेष जे आसा ते अशा जाग्यार हाडून दवरताले आनी ती जागा जी आसा ती उताराचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. नागव्या ह्या गांवांत नागव्याची ही जी देवराई आसा त्या देवराईचें नांव आसा बिरामणाची राय आनी त्या देवराईन आमकां पळोवपाक मेळटा एक महत्वाची देवी जिच्या दोनी बाजूक आमकां पळोवपाक मेळटा दोन फणां उबारलेले नाग स्वरूप. तेच्या उपरांत थंय कपालेश्वराची एक सुंदर मूर्ती आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तशीच महत्वाची मूर्ती म्हणजे ह्या वाठारांत आमकां पळोवपाक मेळटा ती नौकानयन करपी लोक माता जिका आमी मदर गॉडेस म्हणटा. ती मदर गॉडेसचे चित्र जे आसा ते पळोवपा खातीर ती मूर्ती जी आसा ती पळोवपा खातीर टी मुरुगेशी ह्या देवराईन येयल्ले. ही पारंपारीक देवराई जी ह्या गांवांत आसा ती ह्या वाठाराचे सैमीक दायज आसा आनी अशाच देवराईच्या परिसरांत ही जी आमकां वास्तू मेळिल्ली आसा ती वास्तू आमकां मनशाच्या जवळ जवळ 3 ते 4 हजार वर्सांचो इतिहास सांगता. महापाषाण युगांतल्या मनशांनी दफन आनी दहन करपा खातीर आपल्या प्रिय व्यक्तीची याद जी आसा ती कायम उरची म्हणून अशा प्रकारची स्मारकां उबारलेली आनी हांगासर तांकां मातयेच्या मडकेचे अवशेश आसा तो एक तुकडो हांगासर मेळ्ळो आनी त्या शिवाय हो जो पोर्ट होल आसा ह्या एकंदर फातराचेर आमी जर बारकायेन पळयलें की तेचे प्रवेश द्वार जाका म्हणटा तो पोर्ट होल जो आसा तो हांगासर आमकां कोरायल्लो पळोवपाक मेळटा. एकंदर कोणाक दिसलें की हांगासर खजिना आसतालो, सोने आसतालें, माणक्यां आसतलीं, नाणीं आसतलीं आनी त्याच आशेन तेंच्यांनी हांगासर खणलें आनी पुराय हो डॉलमेन जो आसा तो उद्ध्वस्त केल्लो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.